दिवचल म्हालातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजनाची उमेद फाकल्या। दिवचलच्या वाळशी सयत धुमासे आनी हेर वाठारांत शेनवारा देवी म्हळ्यार गौरी पुजन सुवाळो पारंपारीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन मनयलो। गांवांतल्या 600 बायलांनी न्हंय, बांयो आनी हेर सैमीक उदका स्रोतांचेर वचून गौरी रुपान उदक घरा हाडून ताचें पुजन केलें। बायलांनी हौशें भरून ते देवाक दवरले। देवी पुजनाक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा। सर 9 देवी आहा तळेश्वराच्या स्थळान आणि 9 देवी म्हणजे आम्ही आंब्याचो ताळ, हळदीचो थांब, 7 गुणे 7 शितयो हळकून डाली, नाल, कपडो तेचेर घालून आम्ही तयारी करून सगळे जमून तळ्यार हाडटा। तळ्यार वचून आम्ही तळ्यार पांय देवा कडेन विडो धरून पांयां पडटा आनी मागीर आमी तळ्यान देवान व्हरता, सगळे धुवन घेता, तळयेन पाण्याचो विडो सोडटा आनी आमी तो भरून घेता आनी प्रत्येकाक हाडून एक घोट घेवन जाणटे म्हणून म्हाज्या पयलीं जाणटी एक आसली ती 1 वर्स पयलीं गेली म्हणून आतां हांव करता आनी ती घोट घेतल्या उपरांत सगळ्यांक हांव भरून दिता आनी मागीर प्रत्येक आपल्या आपल्या घरांनी व्हरून दवरता देवाची पण साधारण हे आता तुमच्या देवीन कितल्या वर्सांची परंपरा पिढी 4 पिढी म्हाजी ही 4थी पिढी आणि आता इतरांचे वेगवेगळे गावड्यांचे आहा, नारुकर आहा, काजारी आहा आणि आम्ही काढतो। 9 देवी आसा करून तोंडान गोड घेवन न उलयता वचतात आमच्या आनी घरान भितर घेतल्या उपरांत ताची पुजा केली काय दनपारां नैवेद्य दाखयलो काय हौशे भरता आमी हांगा आनी दारान सगळ्यांच्या गणपती कडेन देवी कडेन हौशे व्हरून दवरता आनी संध्याकाळच्या आमच्या तिनसांजच्या वेळेर आमकां पावपाक वयता 8 पर्यंत तेन्ना भाजी भाकरीचो नैवेद्य दाखयता।